भरत पुरोहित पोंडा यूथ कल्चरल असोसिएशन गेली 15 वर्सां गरबा आणि दांडिया नृत्याचं हांगा आयोजन करता। आणि तुम्ही म्हणटले की गरबा आणि दांडिया नृत्याचे आयोजन करता ते मोठे कितें करता, तर आमी गेली 15 वर्सां आमची संस्कृती सांबाळून दवरला, आमची परंपरा जी आसा सांबाळून दवरला। हांगा आमी स्ट्रिक्टली ट्रेडिशनल दवरला, जीन्स किंवा आनी कितें हितून आमी कोणाकूच अलाउड करिना, आमच्या मेंबरांक सुद्दां अलाउड करिना। कित्याक आमी ही संस्कृती जपोवन दवरिना जाल्यार येणारो काळ आसा की आमचे भुरगे आमची संस्कृती विसरतले तेजे खातीर आमी हो सामकोच पारंपारीक आनी सामको म्हणजे संस्कृती टिकोवन दवरपा खातीर हो आमी कार्यक्रमाचो आयोजन करता। आनी अंदूच्यान आमी माता राणीची हांगा आगमन जाल्लें आसा, माता राणीची मुर्ती आमी स्थापना केल्ली आसा, जेणे करून हांगा आनी फर्स्ट टायम म्हणजे पयली फावट आमी मुर्ती हाडटा आणि जेणे करून हांगा आनी आमचे चेतना जातली आणि बरें करून सगळे कार्यक्रम जातले। गेली 15 वर्सां निर्विघ्नपणे हे सगळे साकार जाता आणि हेजो आमकां पोंडा म्युनिसिपल कावन्सील, पोलीस स्टेशन म्हणा, आमचे कलेक्टर म्हणा, तांचो बऱ्यांचो सगळ्यांचो बरो सहकार्य लाभला। आणि ही सगळी आमची पोंडा यूथ कल्चरल असोसिएशनची टीम आसा आणि हेंचो आमचो सगळ्यांचो एक एकवट आसा। ह्या एकवटानूच सामाजीक कार्य करता आसतना एकवट खूब म्हत्वाचो आसता आणि सगळे आमी एक जावन हे कार्यक्रमाचें आयोजन करता। आणि सगळ्या फोंडेकारांक हांव विनंती करता की तुमी हांगा येवपाचे, गरबा आणि दांडिया नृत्याचो आस्वाद घेवचो। पण एकूच कळकळीची विनंती आसा की तुमी पारंपारीक वेशभूषेन येवचे, जीन्स किंवा वेस्टर्न कल्चराक कितें कपडे घालून येवचे न्हू, ही एक कळकळी विनंती आसा। फोंडेकारांक न्हू समस्त गोंयकारांक आव्हान करता की तुमी हांगा या आणि गरबा आणि दांडिया नृत्याचो आस्वाद घेया। कितल्यांक सुमार स्टार्ट जाता? हे आमचे आतां 8:30 आरती जाता, त्याच्या नंतर 9 नंतर पयलो राउंड गरबाचो आसता, त्याचे मदीं 15 मिनटाचो ब्रेक आसता। ब्रेकान आमी फ्री रिफ्रेशमेंट वाडटा, उदक आमची हांगा फ्री आसा, दांडिया आमी हांगा शिकयता, दांडिया आमी हांगा शिकयता फ्री। आणि सगळें कितें आसा दांडिया हे तोणे सुद्दां आमी फ्री दिता। आणि प्रत्येक नायट आमी एक 10 बेस्ट डान्सर काडटा, 10 प्रायझां डेली दिता। आणि लास्ट दिसा जे आसता तितून आमी ओवरऑल 9 दिसाचे परफॉर्मन्स पळोवन बेस्ट नवरात्री उत्सव 2024 बेस्ट डान्सर ही प्रायझां आमी म्हणजे दांडिया किड्सान दिता 2 प्रायझां, जेंट्स आणि मेल फिमेल, मागीर व्हडल्या भितर मेल फिमेल आणि एक बेस्ट कपल, अशें करून आमी ते ओवरऑल ही गेली 15 वर्सां निर्विघ्नपणे चालू आसा। आणि जरेश्वरा कडेन मागता की अशेंच फुडें चालू उरचें आणि तुमचे पत्रकार बंधूचे सुद्दां हांगा हितून सहकार्य लाभचें ही इच्छा व्यक्त करता। धन्यवाद। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.